हॅपी दिवाळी गाईस, हॅपी दिवाळी. सो बट ही जी केक असा ती आमका धडलेली असा अलिशा आणि मसी. ओय गे दुखता. लाईट चालू केली आता आता बरं दिसता पाय वॉर्म व्हाईट काय बरं दिसता असं तो लहान बिर्याणी केला टाकू हा काष्टी आमचो पाया पहिले आमचो बरं दिसता ना पळय काय बरें पॅटर्न हा तेका आनी हांवें बेश्टे लायटी लायल्या टिकी बट अनफॉर्च्युनेटली आमचे नेबरागेर डेथ जाल्लेली आसा कोणाची सो चित्ता हांव हें बंद करूं आतां लायटी. सो गाईस तुमकां सगळ्यांक विश करता हॅपी दिवाळी. आणि हे पळय आमचे हांगासर दिवे मेणवाती लावप चालू आसा. आमी आयज हांगासर गे व्हरोन हेका पळय आतां पिलुलुलू बेल म्हणटा. आनी तुज्या प्लेटीन कितें हा रे? खाल्लंय मरे फ्लावराचे भजी आणि लौकीची गेल्लेली ती खाल्ली हांवें. हांव माझे चालूच आहे एका सांगासर फूल पावर सर्व. सो गाईस हांगासर एवरी एका रुमान सगळ्याक मिठाई गावता. सो मिठाईचो फार आयज. आणि हे कितें करतात हांगा कॅन्डली लायता खायता फुल पावर ट्रीटमेंट. पळय आनी एक गावलो. मेरे को भी चाहिए. हाँ दे दो. अरे वाह अरे वाह अरे वाह क्या है हैप्पी दिवाली है गणेश चतुर्थी है हैप्पी दिवाली. है, कुछ भी बोल रहा है गणेश चतुर्थी है. हैप्पी दिवाली है. हॅपी दिवाळी गाईस, हॅपी दिवाळी. विशिंग यू ईच अँड एव्हरीबडी म्हणून. विशिंग यू ईच अँड एव्हरीबडी हॅपी दिवाळी. हैप्पी दिवाली. ओके गाईज सो आम्ही सकयल रुमार गेल्ली ल्हान ल्हान भुरग्यां वांगडा दिवाळी सेलिब्रेट केली. अंकितान आनी हांवें हांगासर वयर सेलिब्रेट करूंक ना कित्याक आमचे नेबर आसा पळय अंकिताच्या तोंडा फुडली तेंगेर डेथ जाल्लेली आसा कोणाची. सो फिलींग सो सॅड आनी बरें दिसना न्हू एका घरान बाबड्याचे कोणाच्या दुखांचे हें आसा आनी हांव हांगासर हांव आनी अंकिता हांगासर दिवाळी सेलिब्रेट करता. बरें दिसना न्हू. आमी प्लॅनिंग केल्लो ल्हान ल्हान भुरग्यांक आपयतले भुरग्यांक जेवपाक बीन दितले हांगासर म्हणून बट आमी डिसायड केलें की नाका म्हणून ह्या फावटी कित्याक बरें दिसना न्हू नेबराचेर घरान बाबडे सगळे घरान दूख आसा आनी आमी दिवाळी मोठ्या हितून सेलिब्रेट करता फुगोटी फोडटा भायर बरें दिसना न्हू. पण आमी सकयल गेल्ली सकयल भुरग्यां वांगडा तेंच्या घरान सेलिब्रेट केली. ल्हान ल्हान भुरगे न्हू तेंकां बाबडे थोडीच खबर कितें आनी कितें ना तें. सो थंयसर सकयल मातशें सेलिब्रेट केली आनी वयर येयली आतां आनी बरें दिसना न्हू बाबडे तोंडा फुडले फॅमिली आनी तेंगेर खंय कितें वायट बरें जाता जाल्यार बरें दिसना. एका घरान हॅपिनस आनी एका घरान सॅडनस व्हेरी बॅड ओके. आनी येस त्याच निमतान तुमकां सांगूंक सोदता की आमचे जे अलिशा आनी मस्ती बॉम्ब आसा तेणी आमकां UK आहान बाबडी पण आमकां एक धाकटुली टोकन ऑफ लव एक ब्युटिफूल केक धाडलेली आसा. तुमकां दाखयता केक. आनी अंकितान आयज घरान कांयच रांदूंक ना आय डोंट नो बट मानूच नासले. सो आतां पळयता कितें बारीक सारीक कितें करता जेयता आनी केक दाखयता तुमकां पयलीं. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता आग बसलेले आसा फूल पावर केक घेवन आनी केक बरी डिलिशियस दिसता. हॅपी दिवाळी फ्रॉम अलिशा अँड मसी. सो गायज तुमकां खबरूच आसा हांवें आत्तां तुमकां सांगलां की आमचे सायडीक नेबरागेर एक डेथ जाल्लेली आसा. सो ड्यू टू दॅट आमी सेलिब्रेट करूंक ना आनी कांय घरान रांदूंकूय ना न्हू आतां अंकिताक सांगतालो कितें बेश्टे रायस बीस कितें भाजांनी दी म्हणून म्हाका रायस वेजिटेबल कितें फ्रायड रायस बीन न्हू बट तितल्यान आमचे मसीन आनी अलिशान आमकां केक धाडली फूल पावर सारकी. तुमी पळोवंक शकता बरी चकाचक शायन जाता सारकी
आणि तू कितें म्हणूंक सोदता मसीक आनी अलिशाक? थँक्यू सो मच. आवाज व्हडलो कर मातसो, मायक घालूंक ना. थँक्यू सो मच म्हणपाक सोदता मर्सीक आनी म्हाज्या भयणीक अलिशाक, कित्याक की इतली वर्सां अवी आमकां कोण दिवाळीचे काय हाडून दिना आसलें न्हू रे अवे. हय हेजे म्हाजे मम्मी डॅडी उपरांत, पण ही जी फॅमिली आसा न्हू ती आमची सदांच कॅर घेता, सारकें न्हू अवे. हय तशें ना, पूण कितें आसा जाणाय तुमकां खरें सांगता, अलिशाक न्हू आमची यूट्यूब फॅमिली जी आसा खबर आसा, कोण केक धाडूंक पावना न्हू जाल्यार लोकांचे न्हू ब्लेसिंग्स आमच्या वांगडा आसा. इट्स नॉट अबाउट केक, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट फूड. ओके, एक मनीसपण आसता, यू नो, एक रिलेशन आसता, एक मेसेज पासून कोणाची माये मोगन हॅपी दिवाळी म्हणून येयली न्हू, दॅट इज द बिगस्ट थिंग. बट दीस फॅमिली अलिशा आनी मसी तेंच्यांनी आमकां यू नो थ्रू आवट आ जर्नी, आमचे सबस्क्रायबर कितले आहले, 500 काय 1000 सबस्क्रायबर आसले युट्यूबाचे. कांयच नासली आमी फ्रॉम त्या टायमासून आमकां आतां पेरेन मसीन आनी अलिशान यू नो आमकां सपोर्ट केलेली आसा. ओके, आनी ह्या मीन वायल हितून आमकां खूब बरे फ्रेंड आनी वायटूय फ्रेंड गावलेले आसा. ओके, तेंच्यांनी आमकां बरेंय जज केला, वायटूय जजमेंट केल्लेले आसा. सो आमी त्या सेगमेंटान भायर सरलेली आसा आनी बेस्ट फील जाता की आमच्या वांगडा एक बरी फॅमिली आहा म्हणून. आनी मेन थिंग आमचो लकी चार्म ते न्हू. हय, लकी चार्म. आनी दुसरी वस्त हांव म्हणूंक सोदता की हांवें चिंतलेलें आयज जुडाक आफयतलो, तेच्या भायल्या एक भुरग्यांक आफयतलो दिवाळेक, पूण जो इन्सिडंट जालो न्हू तो म्हाकाय वायट दिसलो. कित्याक कितें म्हटल्यार कोणाची बाबड्याची फॅमिली न्हू, आनी थंय कोणाच्या घरान दूख आहा आनी हांव हांगासर फ्रेंडांक आनी फॅमिलीक आफोवन हांगासर दिवाळी सेलिब्रेट करता. बरें दिसता, पळोवपाक बरें दिसना न्हू. सो आतां कितें म्हणून करपाचें न्हू, सारकें न्हू. सो बट ही जी केक आसा ती आमकां धाडलेली आसा अलिशा आनी मसी, आनी तेंचो एक यूट्यूब चॅनलूय आसा न्हू आहा. खूब जाणांक खबर आसा यूट्यूब चॅनल आहा तो. चला आतां हांव फटाफट ही केक कट करता आनी हेजो पोस्टमॉर्टम करून बरें करून काबार करता. कितलो वगत लागतलो केक काबार जावपाक? ही एक 10 मिनटां. 10 मिनटां. ओके 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 ओके. ओय गे दुखता कर, करता. फास्ट कर, भूक लागल्या म्हाका. आमी आतां केक कट केल्लेले आसा. ते वास घेतले का खातले? खावपाक जाय. मागीर दी मुगो तर, घाल मुगो म्हाका. आयज आग रांदी ना खंय, म्हाका हे प्लेटीन जाय. हे प्लेटी. आयज आग रांदी ना खंय, आयज म्हाका केक खावयता. कितें न्हू, आयज पळय घरान कांयच रांदूंक ना आनी केक तोंडा फुडल्यान. पोट भरलें म्हाजें पुरो, केक खाल्ले न्हिदलो शिशांगात. एडीट बिडीट केलें आनी न्हू आंग आनीक घालो. म्हाका घाल आनीक घाल. भूक लागल्या म्हाका. तूं कितें फोगाणां समजता? कितें पिची पिची कट करताय गो? आं दुखता हय मुआ. सो हाकान आतां सगळे रेडी केल्लेले आसा, पण हाका एक वायट संवय बुरशावाणा करपाची. सगळे पळय केक सगळ्याक काडलेले आहा प्लेटीक. म्हाका असले लायक जायना न्हू. जाय आसली तुका. तूं दादा म्हणून म्हाका खबर आहा न्हू. म्हाज्या आवडाना घातलेले जाल्यार आपूण घेवंक जाय. खूद बापान घेवंक जाय म्हणजे तू खूद घेवंक जाय. बापान घेवंक जाय. बापान कोण ना. अरे कही हा बेस्ट हा. यम्मी कितें सांगता. यम्मी हा. म्हाका तर बरी दिसता. हांव चल्लो खावपाक. सो सॉरी गायज, तुमकां चावून खाता. ओके, सो हांव पयलो बायट घेता. डिलिशियस. हा खाता मागीर तुमकां मेळटा. कितें जालें? सो आतां आमचें खाण जाल्लेलें आसा आनी केक उरल्या ती आतां फ्रिजीन दवरता फाल्यां खावपाक. आवय, आमी एक सायड आख्खी खाल्ली न्हू फूल काबार. आनी म्हाजें पोट भरलें, टमटमीत जालें पळय. टू गुड. अलिशा आनी मस्ती बॉम्ब, थँक्यू सो मच गायज. ब्युटिफूल यमी केक. सो गायज, तुमी आयज पयलां आसतलें घरान जेवण ना, पूण कितें आहा देव वयरसून पळयता, यू नो न्हू गा. आनी तेणी पळय अलिशा कडल्यान आमकां केक धाडली आनी पोट भरून केक, अर्दी केक खाल्ली हांवें. बरें दिसलें. टू गुड. आनी तुमकां खबर आहा न्हू, चड स्वीटूय पोटान वचना. आनी आतां कितें करतले जाल्यार लेट जाल्लेली आसा. आमी सकयल्यान लेट येयली भुरग्यां वांगडा आनी तेंच्यांनी आमकां
कितें कितें खावपाक दिलें आनी मागीर आमी चिंतलें कितें आनी रांदया आनी कित्याक घरा कडेन आमी चिंतलेले बरे फोव करतले रोस करतले पुरयो आनी कितें 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 करतले जुडाक बिडाक आपयतले पण हांगासर हॅपीनस आनी तेवटेन सॅडनस परत परत म्हाका बरें दिसना सांगपाक पासून बट कित्याक मात म्हणून फुडल्या मनशाक मातशें तरी मनीसपण आसूंक जाय न्हू गा मनीसपण दवरता आमी आनी यू नो आसूं कांय जायना वारशी एवरी इयर दिवाळी येतली कोणाच्या घरान दिवप आसलो केन्ना परत पेटचो ना सो तें आहा सिच्युएशन आनी येस आमी फाल्यां वयता चुडाक बीन मेळपाक ओके सो पळया तुमी फूल पावर ब्लॉक सारको आमी उजो करपाचे आहा न्हू हय. आनी शापोरा बीन वयपाची आहा अंजुना वयपाची आसा फूल ऑन फायर करपाची आसा कितें म्हणूंक सोदता तूं मज्जा करपाची तूं आहा मुगो आमकां सपोर्टा आसा तर तूं आहा मुगो नरकासूर करपाक नरकासूर जालो मरे मागीर तूं हय म्हणी मुगो आत्ता फुडल्या वर्सा नरकासूर सो गायज म्हाका खूब जाणांनी कॉमेंट केला तुमी नरकासुराचे ब्लॉग कित्याक घालूंक ना सो गायज म्हाका न्हू नरकासूर सेलिब्रेट बीन इतलें करपाक आवडना हांव इतलो नरकासुराचे हितून ना खंय दिसलो जाल्यार चुकोन पयलो जाल्यार स्पेशली हांव खंय नरकासूर पळोवपाक जावं नरकासुरा वांगडा अशें म्हाजें हें ना केन्नाच ना ओके म्हाका आवडना नरकासुराचें हें आवडना आय डोंट नो वाय बट दिवाळी सेलिब्रेट करपाचें आसलें पण तुमकां खबर आसा कितें जालें तें बट खूब जाग्यार नरकासूर साजरो करतात आनी थोडे जाण भावूकूच नरकासूर जावन भोंवतात आनी आयज हांवें उठचे उठोन म्हणजे दनपारां हांव तुमकां खबर हांव लेट उठ्ठा दनपारां उठलो जाल्यार म्हाका एक न्यूज गावली की 4 व्हिलरीन मारून एक 8 वर्साचें चेडूं एक्सपायर जालें धाकटुले भुरगे रातभर नरकासूर केलो आनी दिसाचो खूद नरकासूर जावन दुसऱ्याच्या चेडवाक बाबड्याक सोंपोवन उडयले सो हेत रिजन म्हाका मोस्ट ऑफ द टायम नरकासूर आवडना नरकासूर आमी ल्हान आसतना खूब सेलिब्रेट केला नरकासूर केल्या पूण जेन्ना जेन्ना मातशी समजदारी वाडली मातशें मॅच्युरिटी वाडली मागीर कळ्ळें की यू नो आमकां न्हू म्हणून तें न्हू म्हाजे हितून ना नरकासूर बीन आनी कित्याक थोडे लोक सगळेच न्हू नॉट एवरीबडी थोडे लोक कितें करतात नरकासूर हाडटात ते जळयतात सकाळी जायसर 4-5 जायसर पियेतात सोरो आनी मागीर जळोवन बीन सकाळची तशीच गाडी चलयतात 8-9 10 सुमार आनी मागीर अशें एक्सिडंट जाता ओके सो एक्सिडंट तुमी पयलो आसतलो आयज म्हापशें जाला तो सो इट वॉज व्हेरी डेंजरस एक्सिडेंट 8 वर्साचें चेडूं बाबडे खरेंच वायट दिसलें आनी या फाल्यां आमी वयपाची आहा पळयात तुमी कितें खाजी धमाल करपाची आहा ती आमी न्हू तूं आहा मुगो काय तूं येयना तूं येवंक सोदिना म्हणून तूं येवंकूच सोदता तूं म्हाका एक सांग तुजी जेन्ना मम्मी आसली तुजी आवय तेन्ना तुजी दिवाळी कशी कितें आसताली बेस्ट आसताली बेस्ट म्हणजे कशी बेस्ट कशी मज्जा येताली म्हणजे कशी कितें नवे कपडे घालताले आनी फुल खाजी आसताल्यो घरान पण आता तू पोरणे कपडे घालता ना घालता नवे नये घालता पण तेन्नाय नये घालताले पण आतांय नये घालता ना आता मातशें काम बी चड करचें पडटा कित्याक आता तू 10 भुरग्यांची आवय ना खूप काम करचें पडटा खूप काम करचें पडटा तेका आनी कितें करचें पडटा सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्कांट स्किन्स तुजेर म्हणजे सगळे म्हाजेरूच तुजेर कसली रिस्कांट स्किन्स आता जेवण करूंक जाय आकाचे घराची साफ सफाई आवय कोण उलयलो घराची साफ सफाई कोण उलयलो पूजा करूंक जाय पूजा करूंक जाय वार्षिक एकदा रांदूंक जाय कितें उलयले क्लिनलीनस आकान उलयले गायज पळय कितें आहा सांग जाल्यार तुका हात पाय तूं कर न्हू क्लिनलीनस तू कित्याक हांव कित्याक करिना हे पेंटिंग कोणी केला बापाय एक रूम वर्सान एकदा पेंट करतलो आपूण सद्दां साफ करता कितें बापायची काय एक वर्सान एकदा रूम पेंट जातलो दर वर्सान 2दा पण हांव येयलेल्या वर्सान एकदा पेंट जाता हेजो रूम भंगार गोवा दवरलेलो हेणी ते सांगिना मग तूं माथार एक काडलेले तेका दोळे 2 दोळे 1 दोळो 3 दोळे तेका माजराक थंय ह्या वॉलार काडलेले पेंटिंग तेका म्हणटा पेंटिंग युनिक पेंटिंग तेका कळचें ना कळ्ळें तेजी व्हॅल्यू आसा त्या खातीर काडलेली
सो जोक सपाट गाईज, तुम्ही पळयलेले आमचो मॅन्युअल बाप ज्या भुरग्यान आपणाची किडनी आणि कितें कितें डोनेट करून आवय बाबाचें नांव वयर काडलेलें आसा. तेच्या मायन भुरग्याचे मरच्या पयलीं मेलो तेन्ना तो आपणाचे जे ऑर्गन्स आसा ते डोनेट केल्ले आसा. सो ते इतले दीस तेची माय मातशी बिजी आसली कित्याक भुरग्यांचे ट्युशन घेता ती. आनी आतां भुरग्यांक हॉलिडे पडल्या, एग्जामी कावार जाल्या. सो आमी डिसायड करता तेंगेरूय वयपाक. आनी आमी अहें चिंतलां की आमी थोड्या दिसांनी बेलगाम पासून शॉपिंगेक वयपाची आसा विथ जूड. ओके, सो आमी तुमकां बरे बरे ब्लॉग्स हेजे फुडें घालपाचे आसा. सो स्टे ट्यून. हेच मातशें सोडून घाला. बट कॉमेंट्स हालीं खूब नाकाल्ले येता, बरे खूब येता कॉमेंट्स, नाकाल्लेय येता. काल हांवें तुमकां सांगलेलें की एका भाऊन कॉमेंट मारलेलो की यू कांट सर लीव, इट्स अ होली प्लेस म्हणून. आनी हांवें एक बरें मॅच्युरिटीन तुमकां एक्सप्लेन केलेलें वॉट इज रियलिटी. बट तरी 1.5 शाण्यांनी कालचे व्हिडिओ पासून आमच्या सोडूंक ना. हय. आमी गोंयकार जावन थंय बरे व्हिडिओ काडटा, त्या लोकांक पळोवन नजो जाता सारकें न्हू. आनी भायले येता आनी चर्ची कडलं आमच्या देवळा कडेन नाका जाल्ले कितें कितें करता, तेंकां लोक कांयच म्हणपाक वचना. कांयच म्हणपाक वचना. आनी आयज काल अशें जाल्लेलें आसा की टिकेट ले लो और जगा देख लो अशें जाल्लेलें आसा. आतां आमी वयतात, आमी व्हिडिओज काडटा, आमचें कामूच व्हिडिओ. आमी कितें व्हिडिओचेर नाकाल्ले कितें हें करिनात. आमकां बरें दिसता चर्ची कडेन बी वयपाक. पण ती व्हिडिओ तुमकां एक्सप्लेन केली इन अ गुड वे, थंयसरूय कॉमेंट मारलो कोणी नाकाल्ले. ओके, हांव आनी ते आनी कॉमेंट मेन्शन करिना. हांव जाणा ती बायल जाणटी म्हणून कोणी कॉमेंट मारला पळय ती. बट आसता न्हू, कितें म्हणून सांगू हांव. अशें जायत जाल्यार खरेंच बरें दिसना. आमची युनिटी खंय तरी तुटता स्लो स्लो. आनी हेतून उजो पेटला तेतून आनीक तेल घालून पेट्रोल घालून आनीक उजो पेटोवच्या परस लेट्स कीप क्वायट न्हू. सारकें. कितें म्हणटा, हय. अशें येतात वायट सायड, बरे कॉमेंट्स, वायट कॉमेंट येता. आनी आमकां खूब जाणांनी हांव न्हू भावान अंकिता म्हाका सदींच म्हणटा आमी हांव तरी खंय तरी धाकटे काळीज घेवन हांव आसूं म्हणटा सोड रे लेट इट बी म्हणटा. पण अंकिताक न्हू अशे लोक आवडाच ना की तेंकां पयशांचो व्हॅल्यू खबर ना, रिस्पेक्ट करपाक खबर ना. फाटीं आनी कोणें आमकां म्हटलेलें 3,000 कितें बंगलो बांदतले काय म्हणून न्हू. हांव त्या मनशाक तूं आजून हेट करता न्हू, आजून हेट करता त्या मनशाक. ते म्हणटा आपणाक ते मणिसूच नाका म्हणटा, मणिसूच नाका म्हणटा, तोंडा फुडल्यान बसून नाका म्हणटा ज्या मनशाक व्हॅल्यू खबर ना. कित्याक 3,000 बंगलो बांदूंक जायना. बट 3,000 जातले जाल्यार सुरवात जातली 1 रुपयासून न्हू. 1 रुपया म्हाका जाल्यार बाबा 1 रुपया इम्पॉर्टंट. आनी कोण व्हडल्या कलराचो आहा तेंकां 3,000 म्हणजे कांयच न्हू, 10,000 म्हणजे कांयच न्हू. तशें आसता ते. ओके, सो गायज अशेंच तुमकां बरे बरे व्हिडिओज हाडटा, मोग दाखया. हांव जाणा तुमी मोग दाखयता म्हणून. आनी चॅनलाचेर नेवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब. हांव हेजे डेकोरेशनाचें काम चालू करपाचो आहा आतां. बेडरुमाचें कितें कितें नें हाडपाचो आसा. आनी हांव आवय शें केलें आवय गे दुखता काय ना असं हात धरून कितें पैसे जाय, ना पैसे जाय, रिचार्ज ना कितें जाय, काय ना कपडे, स्विगी. पयला अशेंच करता. चला गायज, हांव चल्लो एडिटींग करपाक. मोग आसूं आनी गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.